फोंडेच्या सोप्याचो प्रश्न फाटले वर्सभर गाजूनय फोंडेचे पालिकेन आता परत सोप्याचे कंत्राटाक पावणी करपाचें थारायला। सोपो देंवोवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला। सोप्याचे वसुलीन फाटल्या वर्सा 34 लाखांचे गुड्डुलसांव जाला म्हूण विरोधी नगरसेवक आरोप करतात। इतले मजगती पालिकेन शाराक 36 कोटींच्या खर्चाचो वर्सुकी अर्थसंकल्प पास केला। फोंडे बाजारांतल्या सोप्याचो प्रश्न फाटले वर्सभर गाजत आसा। आता परत सोप्याची पावणी करपाचें पालिकेन थारायला। The SOPO auction will be decided in view of the new rates. That is, earlier we were operating on 20 and 10, but because we have now reduced the rates to 12 and 6, and detailed survey of the market has been conducted. So on that basis, we shall consult with the Directorate of Municipal Administration and fix the base price for the auction in the municipal area. 36 कोटी खर्चाचे अदमासपत्रक पालिकेन पास केले। लष्कराच्या ताब्यात आशिल्ली क्रांती मैदाना लागसारची जमीन पालिकेक दिवची अशी मागणी पालिकेन केल्या। It has approved the budget for the year 2015-16, while the income is estimated at approximately 38.6 crores. The expenditure is estimated at roughly 36.8 crores. सोपो प्रकरणात सुमार 38 लाखांचो घुसपागोंदळ जाला असो आरोप विरोधी गटाचो नगरसेवक शिवानंद सावंतान केलो। सोप्याची पावणी करपाची पद्धत रद्द करची अशी ताची मागणी आसा। जेन्ना 3 इन्स्टॉलमेंट भरनासतना ऑटोमॅटीक रिवोक जाता एज पर एग्रीमेंट बरयल्लें आनी तरी तांचो करेक्शन करता म्हणजे ते इलिगल जालें ना, ताजेर एक्शन घेवन जाय हेंच्यांनी। एक्शन घेयना कित्याक घेयना की तांच्यांनी सेटींग केलें कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। जुवारीनगरच्या MES कॉलेजीन टेक्नोट्रॉनिक्साचे वस्तादपण जोडले। 2 दिसांची ही राज्य पावण्यावेली सर्त आसगांवच्या DMC कॉलेजीन जाली। सर्तीन गोंयभरच्या 8 कॉलेजींतल्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। टेक्नोट्रॉनिक्सान तंत्रज्ञानाचेर वेगवेगळ्यो सर्ती जाल्यो। These competitions are indeed very important to bridge the gap between industry and academics. It gives them an opportunity to show your skills, to display your knowledge, and to apply what you are learning in your classrooms to the day-to-day problems. Make the point, don't just limit it to this type of events. Try your best, come out of it, do coding, do debugging, do querying. I'm not wasting my time here. Whatever I say, simply will do it. गोय क्रिकेट संघटना वन मावळिंग्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आणि गोवा स्पोर्ट्स विलेज उबारपाक सोदता। GCAच्या ह्या संकल्पनेत हॉलंड आणि ऑस्ट्रेलियातल्या कंपन्यांनी इंटरेस्ट दाखयला। GCAचो अध्यक्ष डॉ. शेखर साळकर प्रुडंटाकडेन उलयलो। हो पळयात GCAन वन मावळिंगे दिवचले घेतिल्लो सुमार 75 एकर जागो। हांगा GCA एक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तशेंच बाकीच्यो सुविधा आशिल्ली गोवा स्पोर्ट्स विलेज तयार करूंक सोदता। हे संकल्पनेक भायल्या देशांतल्यान उर्बा मेळ्ळ्या म्हूण अध्यक्ष शेखर साळकरान प्रुडंटाक सांगले। 4 people have come. तातूंत 2 जाण भायल्यो आहा कंपनी. वन इज फ्रॉम डच विच इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड पार्टी आहा। पळया तांचे अजून फुडें कितें जाता तें, पूण एटलिस्ट प्रिलिमिनरी टॉक्स दिवन गेले ते। अँड वन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ACR म्हणून। सो एम्स्टरडॅम एरिना म्हणून डच आहा एक, आनी ACR म्हणून जे आहा तातूंत तो म्हाका दिसता ब्रॅटली ऑल्सो इज इनवॉल्ड इन दॅट ACR ऑस्ट्रेलियन। ती पयलींच आयली सुरवातीक सामकी। प्लस 2 इंडियन कंपनीज आर देर। वन इज इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स एंड लिजींग कंपनी म्हणून एक आसा, आनी एक हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी म्हणून। अँड तांचे कडेन जे इनिशियल टॉक्स जाला वे आर व्हेरी एनकरेजिंग टॉक्स आसा। आय होप दॅट टॉक्स कंटिन्यू, कित्याक ते फुडें कशें जाता तें कळना। पण वी हॅव केप्ट आवर ऑप्शन ऑल्सो ओपन इन केस दीस 4 जर बिडार जायना आमचे, जाल्यार वी वील स्टार्ट कन्स्ट्रक्शन ऑफ आवर स्टेडियम दॅट इज देर। फक्त ताका पयलीं सुरवातीक आमकां जे मातशें आतां थोडी परमिशनां लागता गव्हर्मेंटाची, ती सगळी चालू आसा। आनी म्युटेशन आमचे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एंड ऑफ दीस फेब्रुवारी वी वील गेट द म्युटेशन, म्हणजे आमचो 1/14 आमचें नांव येवपा जाय थंय। आफ्टर दॅट आय थिंक अरावंड 3 months वील गो फॉर प्रॉपर तांचे सगळे सब आमी सिलेक्ट केलो कोणाक 2 जाणांक। दे हॅव टू स्टडी द ग्राउंड्स, सॉयल बील करून ते दे मायट गीव अस सारके प्रोजेक्शन सारके कशें।
अजून ह्या प्रकल्पाचेर खूप चर्चा उरल्या आणि आदलो क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरानूय आपण हांगा क्रिकेट अकादमी घालतलो काय ना हे स्पष्ट करूंक ना. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट नवाज शेख. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.